मुख्यमंत्री भाजपा आमदारांच्या मतदारसंघाबरोबर विरोधी पक्षांतल्या आमदारांच्याय मतदारसंघांत विकास करता। हो विकास आनीक वेगान आनी बरे तरेन उदरगत मतदारसंघ जावचो म्हूण हे आठूय आमदार काँग्रेसींतल्यान भाजपान आयला, अशें मत भाजपाचो हळदणचो आदलो आमदार टिकलो हाणें उक्तायला। तशेंच मत जाल्ल्या ह्या 8 आमदारां भितर भाजपांतल्यान काँग्रेसींत आयिल्ले आनी आतां परतून काँग्रेसींतल्यान भाजपांत आयिल्ले वरिश्ठ फुडारी आसात। तांकां खबर आसा फुडल्या 15-20 वर्सां खातीर गोंया सयत सेंटराक लेगीत भाजपाचेच सरकार आसतलें, अशेंय टिकलोचें म्हणणें। आमच्या पक्षान भारतीय जनता पार्टी एवरीबडी वेलकम पयलीं जो ते काँग्रेसाचे आसले ते बीजेपीन आसा। सो everyone knows ते कित्याक गेले बीजेपी दे कम बिकॉज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर गोमांतक is been a wonderful job with the development सगळे बाबतींत तशेंच आमच्या सेंटराक ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी आसा। सो तांच्यांनी चिंतलें तें बीइंग इन द ऑपोजिशन ऑल टायम लोकांक आपले मतदारसंघ आपले कॉन्स्टिट्युएंट्स पळय ते कांय डेवलपमेंट जावंक मातशें मुश्कील ऑल्दो सीएम डज एवरीथींग बट नॉट टू द एक्सपेक्टेशन्स प्रोबेबली त्या खातीर BJP, all 8 of them. With no expectation, they have joined the party today. They are senior leaders also in the party who have joined the party are senior leaders. They have to थोड़े BJP नाले थोड़े कांग्रेस लोकांक गेले and senior leaders they have another. ताजे किता घेवपाचें मत you should know what is the reason. Mr. is not घेवपाचें हें so interview reason. Probably they know Modi will stay for the next 15-20 years. BJP will stay.